सुरुवातीक आमी गायन घेऊया 824 पेज नंबर 12 824. Sangushani sotantuga Uskia kotin sotantuga Mushan ponan sotantuga Solet solet sotantuga Disa fato ludetana Aicha disa jensot busor Tuka dunia tempe toita Songkostani sotan tuka Uska kotin sotan tuka Ushal ponan sotan tuka Soglit korin sotan tuka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ले शार्लेट गोम्स हिच्या आत्मे पासत आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सुपून गेल्ले पियेदाद लुकास तिच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी तिच्या कुटुंबाक फावो ती शांती आनी कृपा दी म्हूण मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आयवन मोरायस आयज आपली ब्रेन सर्जरी करता. बागेवंजे वाजाचे मजतीन ताका पिकोवणेचो हात लाय म्हूण देवा लागीं मागुया. तशेंच सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत बागेवंजे वाजाचे मजतीन मागुया. आयज फिलो मोंतेरो आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक तिचे पासत मागुया. डॅक्स्टर आनी जिना डायस आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. वेगवेगळे कडेन जे ह्या दिसांनी लोकांचे प्रोटेस्ट चल्लेले आसात भोव करून चिंबेल हांगासर हे ट्रायबल्स जे आसात ते आपणाक न्हीद मागतात. आपणाचेर हे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट थापिनाकात म्हूण मागतात. तांचें देवान आयकूंक मागुया. आनी हे जायते कडेन आमच्या गोंयांत आयज असले प्रोटेस्ट चल्लेले आसात. आपले लँड सांबाळपाक आपली जमीन सांबाळपाक आयडेंटिटी सांबाळपाक ह्या सगळ्यान देवान न्हीद करूंक देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो सगळ्यांक तुमकां आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या बागेवन सुजे वाजाच्या नोवेनाक मोगाचो येवकार. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय जेजू भाशेन अधिकारान वायटाचेर झुजूंक बागेवन सुजे वाज आमकां उत्तेजन. जेजून आपल्या भौशीक वावरांत आपल्या प्रवचनांत वायटाचेर आपलो ताळो बियेन आसतना अधिकार आसलेले परी उबारलो. फारिजेव धर्मशास्त्री आनी हेर वडिलांचेर खोरायेन ताणें निशेध मारलो. अनितीचेर जुलूमशायेचेर आनी हेर वायटाचेर तो झुजलो आनी हाका लागून ताका सोंसचें आनी मरचें पडलें. पूण फाटीं सरलो ना. समाजांत जायतेच तरेचें वायट वसता तें आमच्या दोळ्या मुखार आसा. जायते फावट आमी पडयता पूण ओगीच रावता. सोंसता मनीसपणाच्या कायद्यान आनी पयर सोबेच्या शिकवणेन वायटाचेर गंभीरतायेन झुजूंक आनी न्याय जोडूंक घेवंक आमकां देवाचो आदार ह्या नोवेनांत मागुया. अनीत घडटा वायट घडटा जुलूम घडटा तेन्ना तोंड बंद करून ओगी रावप
हें सोल्युशन न्हू. पूण जायते फावटी आमी तसलेंच केलां. आमी घडये ओग्गी रावल्या, एकामेकाच्या आदाराक पावूंक जायते फावटी फाटीं उरल्या. असल्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच हांव सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. आयज भारताची पवित्र सभा करीत भाशेन भाग्योंत देवाशाय हाचोय उगडास करता. करीत भाशेन आमच्या भारतान हें भाग्योनपण, क्रिस्ती भाग्योनपण जायतें वाडूंक आनी हे भाशेन जें कितें वायट आसा आमच्या देशांतलें तें पयस जावंक ताचेय कृपेन आमी मागुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुका उल्लो मारता, आमची मागणी दयेन आयक. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासना. सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सिलो नगरान जेवल्या खाल्या उपरांत आना थंयसरली उठली. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारार एली बसून आसलो. तेन्ना सगळींच कोंतीबोरीत जावन आनी दुकां गळोवन आना सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली. आनी अशी तिणें एक आंगवण केली. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, तुजे चाकरणीचे चोडफोडे पळोवन तिचो उगडास करताय आनी तिचेर विसोर घालिनाय जाल्यार, पूण तुजे चाकरणीक एक पूत जल्मसो करशी जाल्यार हांव ताका आख्या ताच्या जिविताक सर्वेस्पराक भेटयतलीं आनी केन्नाच ताच्या माथ्याक वाकर लावंक दिवची ना. सर्वेस्पराच्या मंदिरान ती अशी जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो. आना एकदम ल्हुवान उलयताली. तिचे ओंठूच हालताले, पूण उतरां आयकूंक येनासलीं. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पियेल्ल्या बेसार रावतली? तुजो सोरो तूं सोड. पूण आनान जापाप दिलो, ना सायबा, हांव एक दुखी कोंतीक सांपडलोली बायल. हांवें सोरो ना म्हूण कसलेंच हेर पिवण चाकूंक ना. पूण म्हज्या काळजाक भोगता तें हांव सर्वेस्पराक सांगतां. हांव एक असली होलकी बायल म्हूण धरूं नाका. हो सगलो वेळ हांव कोंतीन हुस्क्यांनी भरलेल्या काळजांतान उलयतालीं. तेन्ना एलीन म्हणलें, शांतीन वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन प्रार्थून मागलां तें तो तुका दिवं. तिणें ताका परतिपाळ केलो, तुज्या दोळ्यां मुखार तुजे चाकरणीक उपकार मेळूं. अशें उलोवन ती आपले वाटेक लागली आनी जेवली आनी तिचें मूख आनी केन्नाच कोंतीन भरून दिसूंक ना. सकाळीं ती उठली आनी सर्वेस्पराक बसून आपल्या गांवगारा रामा नगरान परतली. एलिकामान आनाक आपले बायले कडेन कुडीचो एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिच्या मागण्यांचो उगडास केलो. ती गोरबेच जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी सामुएल म्हूण ताका
नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका देवा कडेन मागोन घेतला. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सगळीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सोवें बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. बळिश्टाचें दोणू मोडलें, पूण अशोक्ताचें बोड वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांजडी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुडबॉलकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. गरिबांक तो धुळींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज म्हजें. उद्गार. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस काफारनावा पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतच जुदेवाच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्र्यां भाशेन न्हय, पूण अधिकार आसलेली परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बशिल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकोवणी आनी अधिकारान दिलोली. मेळ्या आत्म्यांक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिलियाच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकाली तुका क्रिस्ता.
भाग्योन जुजेवाज समाजाचेर नदर मारपी, समाजान जियोवपी आनी समाजान जें कितें चुकीचें आसा तें निटायेर घालपी. भाव भयणीनो, आयज हें आख्खें भाग्योन जुजेवाजाचें जिवीत जें समाजा पासत वा समाजान चलतालें तें आयच्या वाचपांतल्यान, दोनूय वाचपांतल्यान आमच्यान ताची एक समरी करपाक जाता. पयलें वाचप आयज सुरू जाता भावार्थांतल्या यात्रेंतल्यान. ही भावार्थाची यात्रा बोवाळ मारलेली, आवाज केलेली यात्रा न्हू. आना ही अस्तोरी ओगेपणान देवा मुखार वचून आपलें मागणें करता, रडटा देवा मुखार. आनी तिका भावार्थ आसा, जरूय ती दुसरी पतीन तिच्या पतीची तिची किकोन करताली, तिका लोजेक घालताली, खाला उडयताली आनी भुरगें जावपाची शक्यताय ना अशें दिसतालें. पूण बरवसो आमकां फटयना. गेल्ले आख्खें वरसभर आमी हाचेर नियाळ केला, बरवसो आमकां फटयना. होच बरवसो घेवन ही भावार्थाची नियाना करता, देवा मुखार वेता आनी देवा मुखार आपलें मागणें घालता. ओगेपणी, शांतपणी. जाल्यार एक वाटेन आमकां पयल्या वाचपान मेळटा ही भावार्थाची वस्तोरी, वो भावार्थ जियोवपी वस्तोरी. जाल्यार शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा हो देव जो खरेपणी एक्शन घेता, वावर करता, आपलो निर्णय दिता. आयच्या दिसाचो निर्णय कसलो? आयच्या दिसाचो निर्णय दुबाववेरेंत जेजूचें कितें शिकयतालो तें अजाप जावपा सारकें अधिकारान शिकयतालो. आनी देव कसो ताचो अधिकार जो आसा तो फकत लोकांक शिकोवपाकूच न्हू, अधिकार आसलेल्या भाशेन शिकोवपाक इतल्यान काबार जायना. पूण जें कितें चुकीचें आसा ताचेर तो निशेध मारता, कन्फ्रंट. हें उतर आमच्यान म्हणूंक जाता. देवाचें उतर हें कन्फ्रंटेशन करता. जें कितें वायट आसा, जें कितें मेडें आसा, जें कितें चुकीचें आसा ताका भियेनासतना आनी उक्तेपणी सांगता. इतलें की एक एक्स्ट्रीम म्हणल्यार देंवचार, ताच्या व्हडलें वायट आनीक ना. जाल्यार देंवचार बशिल्लो मनीस एके वाटेन तो जुलुमान आसा, देंवचाराची जुलुमशाय सगळ्यान व्हडली ती. आयज आमचे मनीस, आयज आमचे वेंचून काडलेले वडील, आयज जे जायते दुडू आसलेले उद्योगपती हे करतात तो जुलूम, तरी पूण ल्हान पडलो. पूण देंवचाराची जुलुमशाय सगळ्यान व्हडली. आनी मनशाचेर जरी तर तो बसला जाल्यार ह्या मनशाची गत आमच्यान समजूंक जाता. तर जेजू एके वाटेन हें मागणें आयकता जाल्यार दुसरे वाटेन एक्शन घेता, भायर सर. जेजून दोनूय बाजू आयकल्यात अशें दिसता. एके वाटेन हें मागणें जो मनीस नको आसलो करपाक, जेजू लागीं ताणें मागूंक ना, सायबा म्हजेर देंवचार बसला काड म्हण, तेज्यान मागूंक जायना, कित्याक तो देंवचाराच्या ताब्यांत आसा. पूण जेजू आयला तो पळोवन हे देंवचार, हो मेळो आत्मो जो उलयता तेंय जेजून आयकून घेतलें. पूण आयकल्या उपरांत मागीर ताका सांगलें ओगी राव आनी भायर सर. हें जें कितें जेजून सांगलां तें खात्रेन आनी अधिकारान सांगलोलें. आनी जेजू जेन्ना सांगता अधिकारान तेन्ना देंवचाराच्यान पासून आयकनासतना रावपाक जायना. आयज घडये आमचे भोंवतणी मनीस आसात, आयज आमचे वडील आसात, आयज आमचे राज्याचे वडील, धर्माचे वडील, आमचे फामिलीचे वडील, आमच्या गांवचे वडील आयकनातशे दिसतात जायते पावटी. वेळ लागता जायतो, बडी वेळ लागतलो. आनाक भुरगो जावपाक वेळ लागलेलो, जायतो वेळ लागलेलो. पूण भावार्थाची वस्तोरी आपल्या भावार्था वरवीं देवा लागीं उलयत रावली जाल्यार जेजून ह्या मनशा वेलो हो मेळो आत्मो काडलो, ताकाय आपले वाटेन धाडलो. देंवचाराचेर ताचो अधिकार. लोकांचें रिएक्शन पळोवपाक आमकां मेळटा. हें आनी कितें नवी शिकोवणी, हे भाशेन केन्ना कोणें करूंक ना पयलीं, हे भाशेन आनी करपाक जाता, अशें उलोवपाक जाता. आयज जायते पावटी कोण एक्टिविस्ट उलयतात, कोण पाद्री उलयतात जाल्यार लोकांचे जायते प्रश्न आसतात. फादराच्यान अशें करूंक जाता, फादराच्यान आल्ताराचेर सावन अशें म्हणपाक जाता.
इज मिसयुजींग द पुलपीट. भोव करून जरी तर कोणाक लागपाचें आसा तें देवाच्या उतरांतल्यान उलयलें जाल्यार असले प्रश्न जायते जाण करतात जांकां मानून घेवपाक नाका. निबर मनाचे जे आसात तेच भशेन करतले. पूण जेजूच्या जिवितान आमी आयकलां तो परवा करिना. तो सांगपाक जाय तें सांगताच. जें अधिकारान सांगपाक जाय तें सांगता आनी ताचेर जें कितें एक्शन घेवपाचें आसा तेंय जेजू घेता. देव तो आयज आमच्यान मनशांच्यान घडये सगळें एक्शन फायनल एक्शन आसा तें घडये आमच्या हातान ना. पूण हो पयलो भाग आसा तो आमच्या हातान दिल्लो आसा. जुजेवाजाच्याय हातान दिल्लो एक याज्ञीक कसो, एक मिसियोनार कसो. आनी जें कितें समाजान जातालें आनी जे राजा आसले तांचेंय जें कितें चुकीचें आसलें तें ताणें सांगलां आनी समाजान बदल हाडला. ताचे वरवीं राजा पासून बदलला. जाल्यार आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया. भाग्योन जुजेवाजाची मजतीन आमकां ही कृपा मागुया. आमी भावार्थाचीं मनशां जावं. भोव करून निराशीपण आमचेर येता, दूख येता, कोश्ट येता. आयज सुरवातीचें गायन आमी गायलां संकोश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोतीन सोदता तुका. हेच ते संकोश्ट हुस्के कोती आनाक आसले आनी तिणें सोदलो तिका मेळ्ळो. आनी देवान तिका देणें दिलें. सामुएल जल्मलो. सामुएल फुडाऱ्यां मदलो निमाणो फुडारी. इस्रायल परजा फुडाऱ्यां वरवीं चलयल्ली. जाल्यार फुडाऱ्यां मदलो हो निमाणो फुडारी मिलाग्रीन जल्मलोलो, भावार्थान जल्मलोलो. एके आवयच्या रोडण्या वरवीं दुखा वरवीं जें देवा मुखार सगळे खालतिकायेन तिणें दवरलें ताचे वरवीं जल्मलोलो. जाल्यार हें नवेपण जें आमी हाडपाक जाय ताचे आमी जण एकलो जबाबदार. आमकां देवान जरी तर ह्या संवसारान धाडल्यात टायमपास करपाक धाडूंक ना, कांय काम ना म्हणून धाडूंक ना, बेस्ते धाडूंक ना. आमकां जण एकल्याक एक हेतू दिवन धाडला आनी हो हेतू आमी सारको समजूंक आनी तो आमी आमच्या जिवितांतल्यान दाखोवंक हें काळजीदारपण आमकां जाय. हे पासत आमचें हें काम सुरू जाता भावार्था वरवीं. देवाचेर आमचो भावार्थ जाणा जावपाक, समजोवपाक, डिसनमेंट कितें करपाक जाता, म्हज्यान कितलें करूंक जायना. जरी तर हांवें हातान घेतलां जाल्यार हांव कॉम्प्रोमायज जावचो ना. बकरून आयज जायते फावटी एक्टिविस्ट आसात तांचेर ही गाराणी घातलेली आसात की थोडे एक्टिविस्ट कॉम्प्रोमायज जातात, आवाज करतात, बोवाळ करतात आनी त्या उपरांत पेटी घेवन कुशीन सरतात, कॉम्प्रोमायज जातात. हे आरोप घातलेले आसात जायत्या एक्टिविस्टांचेर आनी घडये जायते जाण तशें करतातूय आसतले. पूण त्याहून जायते जाण आसात ते भाशेन करिना आनीक हो निर्णय मेळो पासून आपलें झूज फुडें व्हरतात. असल्यांक आमचो सांगात दिवपाक गरज. आनी हो समाज जरी तर आमी बदलतले जाल्यार ही देवाची कीट, ही नितीची कीट आमच्या भितर जण एकल्याच्या भितर आसूंकूच जाय. जरी तर देंवचार बसलेले आमकां दिश्टी पडटात वेगवेगळे करीन. आयज आमच्या सिस्टमान जरी तर देंवचार बसला हो देंवचार काडपाक जाय. आयज आमच्या गव्हर्नन्सान जरी तर देंवचार बसला हो देंवचार काडपाक जाय. आमच्या इगोर्जांनी आनी आमच्या धर्मीक जाग्यांनी आयज जर तर देंवचार घुसला ताका काडून भायर उडोवपाक जाय. नो मसी, ताचेर चुरचुरे करूंक जायना. जेजून जे भाशेन तांकां काडले आनी भायर काडले तेच भाशेन आयज तांकां काडूंकूच जाय. आनी हें करूंक भाव भयणीनो आमकां जबाबदारी आसा. हे जबाबदारींतले जरी तर आमी फाटीं सरता जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत पूर्णपणी जिवंक आमी फाटीं उरता. तरी कृपा आमकां मागुया. जे कोण मुखार सरतात तांकां देवाचें बळ मागुया. जे कोण आजून पासून तोंड बंद करून आसात, न्हिदून आसात, तांकां देवाची कृपा आनी हो उजवाड मागुया. आनी जे कोण आडकोडी घालतात, जे कोण आपणाचो हो संवसारांतली पदवी दाखोवन जें कितें बरेंपण स्वत आसा, नीत आसा तें चिड्डून दामून दवरतात, तांचेय पासत मागुया. तांची काळजां निबर आसात तीं मोव कर आनीक स्वत आसा तें मानून घेवन चुकी आनी फोटी आसात तें पयस करूंक तांकांय आमी कृपा मागुया. सगळीं उबी रावुया. आमची थोडीशी मागणी आतां देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी, पाद्रिणी आनी माद्रिणी आपली गवळी कार्यां मनशां मदें जियेताना
आपलें जिवीत देवाक भेटयलोलें दान म्हूण उडगास धरून आपल्या मुण्यारी जिवीत आपले पोरजेक एक दान करून ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापाच्या भुरग्यांची मागणी आमची वगड कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अस्कोतांचे गरिबांचे समाजाचे देगेर आसलोल्यांक हाल उपोद्दे समजून आनी आपली दिल्ली सत्या आनी अधिकारी वापरूंक समाज वयर काडूंक बरें मन तांकां फावो जावंक मागुया. दयाळ बापाच्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची वगड कर. आमचे निसर्गा सवें आमी समेस्तांनी अपुरबायेन वागूंक आनी जतनायेन ताचो सांबाळ करूंक आनी हे परी आमचे फुडले पिळगे सवें हुस्को दाखोवंक आनी सृश्टीचो सांबाळ करूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां मागुया. दयाळ बापाच्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची वगड कर. सर्गीचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी आनी आमच्या काळजा मनान उपजता ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानातोयरचे वेळार आमी गायन घेवया. C2 पेज नंबर 28. C2. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावो आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओहो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. सोम्याचे जेजू, आमी वखदां खाता आनी एकाचेंतलें पियेता, तितलेच फावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारलेत पयसबेचो उगडास कर. लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. सर्वेस्पर चाकोनी पियेदादीची काकूत कर, तिका ह्या संवसारान ते आपूण वेलाय तशी पयसना वरी जेजू बरोबर ती मेली, तशी ताजे बरोबर ती पुनव जिवन जा. पुनव जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांक ते पडजडीत मुखामळपणे फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवाय मरे दयाची माई सांगाती बागेवन झुजय जपोती, बागेवन दोत्ता, बागेवन जवास आनी सोर काय तुका मानल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर, जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भावार्थांतल्यान सुरू जाल्लें कार्य आमी जो वावर करता तें तातूंत सोंपता. आमकां जण एकल्याक आना सारको भावार्थ दी आनी जेजून निर्णय घेतल्या तसले निर्णयायीक आमी आमचें जिवीत करूंक आमकांय फावो कर म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवलीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेल्ये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेल्ये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेल्ये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुमियाचे म्हज्या भितऱ्यांच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका पोलाकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आम्ही गायन घेऊया D12 पेज नंबर 53 D12. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. खुशाल मनान खालसा भोवती कोरया बसून कोरया जेवण खुशाल मनान खालसा भोवती कोरया बसून कोरया जेवण ये तू जेजू आमचे मोगे Zaz amka utorcisze, Zabolina nimasnicze, Otmiancie wodajcie, Jekon tudzie amcie orpon, Baba kapawoj amci buson, Ushal monan, Zaboti, Korea, Bozon, Korea, Jemon, Kushal Monan, Zaboti, Korea, Bozon, Korea, Jemon. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचें म्हूण आयलां तें तांकां सुबापणान मेळचें म्हूण आयलां. प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं. हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार भाग्यवन जुजेवाजाचे मजतीन पिडेस्तांचेर मागणे. स्वर्गीच्या बापा, पातकाक, दुखीक, पिडेक आनी ओडचुण्यांक सांपडलेल्या ताय तुझें काळीज कितलें मधुर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका भाग्यवन जुजेवाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिन्सवार अजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन ओजारांनी पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. तर ताचे विनवणेन तुजेर आमचो भावार्थ वाडोय. आमी तुज्या मोगाचे गोवाय जावंक निर्मी आनी हेच नदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. ओदीक करून एक कोरी मिलाग्र ताचेच मजतीन आमकां मेळूची कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीन. भाग्यवन जुजेवाज आमचे पासून. शेवटाक आमी गायन घेवया U35 पेज नंबर 249 U35. बाबा विनोयत्या तुझी मोजत पावय साक्षी दिवन जेजू Sasna